नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय इडली करुया। आनी ही कशी करप, हेजे पीठ तयार कशें करप, हे पीठ न्ही पोळ्यांचें। हांवें पोळे केल्ले आयज आमगेर, ते काल सांजचे हांवें तांदूळ फुगत घातलेले। 2 वाटी हे पळय हे तांदूळ घातले, तर भितर 1 वाटी ही उड्डाची दाळ घालपाची आनी भितर मेथयो घालपाचे आनी धुवन ते दवरून रातचे वाडपाचे। सकाळी हे पीठ तयार जाता। आनी हे न्ही पातळ बीन करप ना। म्हजो एक व्हिडिओ आसा पोळ्यांचो, तो मुद्दाम पळयात, तातूंत तुमकां कळटलें। आनी हे न्ही मातशें आनीक जाडसर जावपा खातीर कळ्ळें, हे बारीक चड वाटलेले न्ही, ताका लागून आतां हांवें कितें केलें, हातूंत न्ही चवी प्रमाणे मीठ घातलें आनी हे हांवें तुमकां दाखोवपा खातीर दवरलेलें। आनी हो पळय हो रवो आसा, हो शिऱ्याचो रवो, हो 2 चमचे, हेच 2 चमचे हातूंत घातले धवळे आनी एक आतां 15 मिनटां जालीं हांवें हे दवरला दवळून। आनी आतां ही गोड इडली करुया। ताका लागून न्ही हांवें पंचखात केल्या, म्हणजे मातशी केल्या, चड डार्क करूंक ना ती, म्हणजे गोड भितरले विरगळोंक जाय म्हणून। आनी पंचखातीचोय म्हजो व्हिडिओ आसा, तो पळया, फक्त हितून कॅज्यू नट्स घालूंक ना। आनी हे आसा पळय ते शेवयो, हे पळय शेवयो हांवें पातळ सुक्यो करून दाखयल्या। आनी आतां ह्यो शेवयो आसा पळय, त्यो आमी ह्या इडल्यांचेर कश्यो घालपाच्यो त्यो तुमकां दाखयता। आतां हे पळय हे इडल्यांचें आयदन घेतलां, ताका हे पळय अशें तेल लावप, अशें तेल लावप सगळ्या आयदनाक। आनी हो घेतला हांवें नाल्लाची किस, हे पळय घेतला नाल्लाचो काथो। आनी आतां आमी हेंकां सगळ्यांक हे तेल लावया आनी हे धवळुया आनी हातूंत घालून कशें ते तुमकां दाखयता। हे पळयात, आतां हातूंत रवो बरोबर जालो, म्हणजे ते अशें दाट जावपाक जाय अशें। आनी तुमकां जर पीठ पातळ दिसता जर आनी इल्लो रवो घाला। आनी तुमचे जर तांदूळ आनी हे दाट जर आसा दवरलेले, जर ते सुद्दां घातल्यार जाता। आनी अशेंच न्ही इडली रवा गावता, तोय हातूंत घातल्यार जाता। हे पळयात, आतां कितें करपाचें, हे घालपाचें अशें घातलें न्ही, ताचेर पळय सोय घालपाची, म्हणजे ती गोड जाता। सोय घातली, आतां ताचेर हे पळय शेवयो घालपाच्यो, म्हणजे बरें दिसता ते मागीर। आनी ह्यो न्हू शेवयो आसा पळय, त्यो आमी तेलान बीन अश्यो फ्राय बीन करूंक ना, बेश्ट्यो त्यो तळनयो अश्योच आमी सगळ्यो घालुया। ही पळयात, आतां ही भरली न्ही, आतां हांवें पळय पोंदाक 2 प्लेटी दवरले पळय, उदक पयलीं तापोवपाचें, हे पळय। आनी आतां ही दवरुया आनी आतां हेचेर हे धाकणें घालपाचें आनी 10 ते 15 मिनटां शिजोवपाचें। 10 मिनटां जर सारकें दवरपाचें, कित्याक जाणा आमी बारीक गॅसीर दवरता म्हणून। आनी आतां ही बऱ्यापैकी तयार जातली, आतां ती जावनी। आतां न्ही 15 मिनटां ही पळय जाली आनी हांवें गॅस बंद केलो। 15 न्हू 20 मिनटां सारकी जाली आं। आनी आतां हांवें गॅस बंद केलो, गॅस बारीकूच दवरलेलो। आनी ही न्ही म्हजी हे मातशें पातळ आसा आयदन, चड दाड बीन पडना म्हणून हेका इतलोच टायम पुरो। आनी ही पळया बरें जालें सुक्की, पळयलें अशें। आतां न्ही ही काडून सायडीक दवरुया एका वडी, म्हणजे ती न्हिवतली। ही आतां आयदनां सगळीं काडपाची, त्या आयदनां काड। हे पळयात, आतां हे न्हिवली की ना मागीर चमच्यान धरून हांगाच्यान अशी काडपाची। आतां ही जाली पळय, कितली सुंदर दिसता ती, बरी दिसता न्ही। तशीच कितें करप आसता,
तुमी आतां फक्त तांदूळ घालतली फुगत आनी उड्डाची दाळ घालतली. जर उड्डाची दाळ आसता पळय ती बारीक वांटप आनी तांदूळ न्हू मातशे रवाळ वांटप. म्हणजे कितें जाता तो रवो कसो न्ही भितर हें जाता आनी बरी दिसता आनी बरी ती फुलोन बीन येता आनी इल्लेशे भितर फोव घातल्यार जाता. आतां हातून हांवें इल्लेशे फोव घातलेले हे हांव तुमकां सांगपाक विसरलें. आनी ते पिठान न्ही हांवें फोवूय घातलेले मुठभर सुमार. आनी हे पळय कितली आतां म्हणलें तुमकां गोड इडली कशी करता ती दाखोवया. आनी ह्या इडल्याक न्ही चटणी जाय अशें बीन कांय ना. बेश्टी खाया च्या बरोबर खाया आनी भुरगीं पयलीं आवडीन खाता. आनी हे तांकां शेवयो बीन अश्यो वयर दिसता पळय ते वेगळेच दिसता न्ही. बर्ड्साचे नेस्ट कशे घरटे कशे ताका लागून. आतां हे न्हेवून न्ही मागीर रेडी टू सर्व करुया. हे पळयात अशी इडली न्ही बऱ्या पैकी तयार जाली. आनी ही तुमी कॉफी करून कॉफी बरोबर खाया च्या बरोबर खाया नाजाल्यार बरो गोड रोस काडा नाल्लाचो ताच्या बरोबर खाया आनी चटणीनूय खाल्ल्यार जाता तशें कांय ना. आनी पळयात आतां हे पळय कितली बरी जाता पळया. आनी हे आतां आसा पळय ही आतां वयर आतां हे घातल्या न्ही त्यो शेवयो. ह्यो शेवयो आसा पळय त्यो कितें करपाक जाय आतां न्ही आतां घातल्यो की चमच्यान मातश्यो अश्यो अश्यो करपाच्यो म्हणजे त्यो ते हेज्या हितून वयता बॅटरान वयता आनी कितें जाता त्यो मोवसण उरता. आनी तुमी आतां हे आतां इडली जाली आनी काडटा पळय हांगाच्यान अशी चमच्यान काडप. काडली की ना ती अशी पडती दवरप अशी पडती दवरप. हे पळयात अशी दवरप आनी सर्व करता आसतना ती सारकी दवरप. म्हणजे कितें जाता ही आतां शेवयो आसा पळय त्यो घट उरना आनी मोव जाता आनी मोवूच उरता सुकना त्यो. म्हणून गरम गरम काडली अश्यो पडती केल्यो पडती केली काय ती उबेन उरल्यो ना मोव अशें. तशेंच तुमी करा आनी बऱ्यो आवडीन खाया आनी म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाका. आनी सबस्क्रायब बी मातशें यादीनूच करा म्हणजे हांव कितें आतां एक सादोसोच आमचो व्हिडियो आसा तो करता तो तुमकां पावतलो न्ही म्हणून. आनी तुमी आतां हो म्हजो व्हिडियो पळयलो न्ही आवडीन म्हणून तुमकां हांव खरेंच पळयताल्यान आनी आतां पळयताली तेका सगल्यांक न्ही मना पासून देव बरें करूं म्हणटा.